Page 11, A22, Pormesfor Razvot Soleta, A22. Pormesfor Razvot Soleta, Tace raz sogle mokace. Pormesfor Razvot Soleta, Tace raz sogle mokace. Por solan uzvat sorginso, am sodio am chirfan koita. Somestang lagia poita, apnace montiso moita. Pormesfor Razvot Soleta, Tace raz sogle mokace. Pormesfor Razvot Soleta, Tace raz sogle mokace. देव बरो दीस दिवन तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा दिवं. आनी तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आनी तुमची खाजगी मागणी इंतेसां मनांत धरून ह्या मिसाची जी खेरीत इंतेसां आसात ती आतां आमी देवा मुखार मांडया. आयज ब्रॉयन सिल्वेरा आपलो जल्माचो दीस संभ्रमता, तो देवाक वाकाणटा आनी देवाची कृपा आपल्या जिवितांत मागता. बरी सावथ भलायकी मागता आयवन आनी तांची फामील. मारिया आंतोनेत्ता तेलीस हिच्या आत्म्या पासून आमी हे मीस पेटयता आनी म्हयन्याचो उगडास कोत्ता जोकी झेवियर पिरीस. त्या भायर आमी बरी सावथ भलायकी आनी ऑपरेशन बरें जावच्याक मोनिका रॉड्रिगेसा पासून मागता. त्याच प्रमाणे लुसी, पट्रिशा आनी लुईस आनी निकलस हांचे पासून आमी मागता. आनी ह्या सगळ्यांची आमी नांवां आनी इंतेसां मनांत धरून तांचे पासून आमी आतां हें मीस पेटोवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यां आसूं. तुमचे सव्या आसूं. भयणीन भावनो, जेन्ना आमी देवा विरुद्ध उलयता, वागता आनी आमचें जिवीत सादता तेन्ना देव आमकां आपल्या ताब्यांत करता आनी आमकां आपले गोवाय करता. कित्याक हे वरवीं तो आमकां आपल्या मोगान नेटयता. आमी ह्या संवसारांत आसलेले मनशांक जी कोण क्रिस्ताक आनी क्रिस्तांवांक पिडापीड दिता तितल्याय पासत ह्या मिसान आमी मागतना आमचें आनी तांचें बोगसणें मागया. कित्याक हे परी आमी देवा आड वेता आनी जेन्ना आमी जेजूक शेवता तेन्ना आमी तो नासलेल्या भाशेन खूब पाटीन जियेता. ही पातकां आमची कबूल करया आनी देवाचें बोगसणें मागया. सुम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकलुत सुम्या काकुतकोर. सोम्या काकलुत सोर पोदिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सोर पोदितारा देवा, आमच्या प्रितीच्या बापा, सोम्या जेजूचें पुनर्जीवणपण आमी ओळखून पावल्या. ताचे पवित्र आत्म्याच्या मोगा वरवीं नव्या जिविताक आमी उतरोशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. सावलू सोम्याच्या शिसांक भेंकडावंक आनी मारफार करूंक हुरफुरतालो. तो महायाज्ञिकाशी गेलो आनी हे वाटेच्या
आपणाक मेळटीत त्या पाटलावदारांक दादल्यांक तशेंच बायलांक धरून जेरुसल्याक हाडूंक ताणें दामास्काच्या देवस्थानांक चिटी दी म्हूण मागलें. दामास्काचे वाटेर शारा लागीं पावता पावता ओचित ताचे सोबमती स्वर्गावेलो एक उजवाड परसोडलो. तो दोनीर शेवटलो आनी तेन्ना ताणें एक ताळो आयकलो. तो ताका अशें म्हणटालो, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय? ताणें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू, आनी म्हाकाच तूं धुमाडो दिताय. आतां उठ आनी शारांत वच, आनी तुवें कितें करूंक जाय तें कोण तुका सांगतलो. ताचे बरोबर प्रवास करताले ते तोठाकून मोने जाले, कित्याक जरी ताणें ताळो आयकलो तरी तांकां कोणूच दिश्टी पडूंक ना. सावलू जमनीवेलो उठलो आनी ताचे दोळे उक्ते आसुनूय ताका कांयच दिसनासलें. त्या पासत दामास्का पर्यंत तांणी ताका हाताक धरून व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताच्यान कांयच पळोवंक नजो आसलें आनी तो कांय जेवलो ना आनी पियेलोय ना. दामास्कांत अनानियास नांवाचो एक शीस आसलो. दर्शनांत सोमी आपणा कडेन अशें उलयता म्हूण ताणें आयकलें, अनानियास. तेन्ना ताणें जाप दिली, ओपडे, हांव आसां सोमिया. सोमियान म्हणलें, उठ आनी उबो म्हणटा त्या रस्त्यार वच आनी जुदासाच्या घरांत तारसुसाच्या सावलू म्हणलेल्या कोण एकल्याची खबर काड. तो मागणें करता. आनी आपणाक नव्यान नदर मेळूंक अनानियास म्हणलेलो कोण एकलो भितर येवन आपणाचेर हात दवरता म्हूण ताणें दर्शनांत पळयलां. तेन्ना अनानियासान म्हणलें, सोमिया, ह्या मनशा विशीं आनी जेरुसल्यान तुज्या भक्तांक ताणें कितले कश्ट दिल्यात ते विशीं जायत्यांनी म्हाका सांगलां. आनी तुजें नांव घेतोल्यांक धरूंक म्हूण मुखेल यादनिका कोडची पदवी घेवन तो हांगा आयला. सोमियान जबाब दिलो, थोडी आसतना तुवें वचूंकूच जाय, कित्याक ओन बाबडत्या तशेंच राजा मुखार आनी इस्रायल परजे मुखार म्हजें नांव परगटूंक हो मनीस म्हजें विंचून काडलेलें हातियार. म्हज्या नांवा पासत ताणें कितलें सोंसूंक पडटलें तें हांवूच ताका कुडीत करतलो. तेन्ना अनानियास गेलो. तो घरांत भितर सरलो आनी रोखडेंच सावलूचेर आपले हात दवरून ताणें म्हणलें, सावलू बाबा, तुजी नदर तुका परती मेळूंक आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरूंक तूं येतालोय ते वाटेर तुका दिश्टी पडलो त्या जेजून म्हाका धाडला. थंयचे थंयच सावलूच्या दोळ्यांतलीं कवळां कशीं भूंय पडलीं आनी ताका नव्यान नदर आयली. आनी उठून ताणें पवित्र स्नान घेतलें. जेवल्या उपरांत ताका नव्यान घोटाय मेळ्ळी. दामास्कांत शिसां बरोबर थोडे दीस जाल्ल्या उपरांत जेजू देवाचो पूत म्हूण तो देवस्थानांनी रोखडोच परगटूंक लागलो. देवाचें उतोरयें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब, सगल्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. सगलीं म्हणुया, सगल्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. समेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात, सर्वय परजानो यावेक नांव वाडात. आमचो जबाब, सगल्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. ओ चोल मोगाची ताची तीर कोशी, दयाळ आमचो देव सासनाक विस्वाशी. आमचो जबाब, सगल्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गाराक उबी रावया. Sorves porva, soi, soi, sorves porva, soi, soi.
सर्वेस पोरमाक सोयीसो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सोवें रावता आनी हांव ताचे सोवें रावतां. सर्वेस पोरमाक सोयीसो सर्वेस पोरमाक सोयीसो सर्वेस पोरमाक सोयीसो सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका तुका सुम्या. सुम्या. जुदवां मदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे. देखून जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस खेल्या बगोर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सोवें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सोवें सासणाचें जिवीत आसा आनी ताका निमाणे दिसा हांव पुनर्जिवंत करतलों. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सोवें रावता आनी हांव ताचें सोवें रावतां. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गांत थावन देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्विल्यांनी माना खेलो आनी तरी ती मरून गेली. तशें हें न्हय, हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. हें ताणें कफारनामांत शिकयतना देवस्थानांत म्हणलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हाकानी तुका क्रिस्ता. आमी कसलोय आमकां अणभव घडलो तेन्ना आमी कितें कोत्ता. प्रत्येक जाणा तुमी पळयात कितें कोत्तात पळय ती. पूण पावलून कितें केलें. पावलून उपवास आनी मागणें सुरू केलें. तो ह्या अणभवांतल्यान एकदम भितरल्यान ओगो रावंक लागलो. कित्याक ताका समजना जालें कितें चलता पळय तें. तो हरशीं प्रमाणीक मनीस आसलेलो. नेमा प्रमाणें तो जियेतालो. जे कोण नेमा प्रमाणें जियेनात तांकां भायर काडून उडोवंक जाय तें तो कोत्तालो. पूण ताणें एक पळोवंक ना. नेम हे सगळे आसात ते कसले आनी कित्याक पासत आसात. जेजून आमकां एक नवी दिशा दाखयलेली आसा. ही ताणें पळोवंक ना. आदलीच दिशा धरलेली आसा. पूण आदल्या करोरान देवान अशें येवचूंक नासलेलें. हें मनशान केलेलें आसा आनी मनीस कोत्ता पळय तें सारकें न्हय तें जेजू आतां ताका पावलूक दाखयता. देवाचे सुमूर्ती प्रमाणें तूं आतां जियेनाय. तूं जियेताय तें मनशांनी केलेलें आसा पळय तें. हें ताका दिसूंक लागलें. आनी जेन्ना आमी पेल्याक वायट कोत्ता तेन्ना आमी देवाक कोत्ता म्हणून जेजून ताका सांगलें, कित्याक तूं म्हाका पिडापीड दिताय. म्हाका म्हणचे कोण. जे कोण बावतिस्म घेतलेले सगळे जेजूच्या एकवटान जियेतात. आनी जें आमी दुसऱ्याक कोत्ता तें ताका कोत्ता. पूण ताका कोत्ता खरेंपणान तें म्हाकाय केलें जाता कित्याक हांवूय तेच कुडींत जियेता न्हय. हें उगडापें जालें ताका. आनी हें दिसल्या उपरांत तो जेजू देवाचो पूत म्हणून परगटूंक लागलो. हें आयकलां आमी. आमी कशे भाशेन जेजूक परगट्टा तो देवाचो पूत म्हणून. आमी ठामपणी आमचें जिवीत सारिना. हाका लागून जे मागणें आमी पत्करता त्या मागण्यांत आमी सदांच अदीक आनी अदीक आमचें जिवीत जेजूचेर थिरावंक जाय. तो आमचें सगळेंच आसा. आनी तुमकां हांव जेजूचेंच मागणें शिकयतां. कशे भाशेन जेजून मागणें केलें ते भाशेन आमी जेजूक एकवटोन मागण्यांत रावंक जाय. कित्याक जेन्ना आमी ताका एकवटोन रावता
तो आमचे सगळे बापायक मागणें कोत्ता आनी हे भाशेन तो जावन आसा वाट जो आमकां बापा इशी व्हरता पळय तो. हे भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. आनी ताका लागून दर दिसा जेन्ना आमी मिसान वांटो घेता, जेजूक आमी शेवता, तेन्ना तो आमचे सगळे आसा, रिगून आसा आनी आमी ताचे सगळे रिगून आसा. सुस्कारानूय तशेंच जाता. सुस्कारान तो म्हणटा हांव तुमचे सगळे रिगून रावतां, तुमी म्हजे सगळे रिगून रावतात. आनी हे परी दोबरादायेन जेजू आमचे सगळे आसा. तर म्हज्या भयणीन आनी भावानो, कित्याक लागून आमी डगमगता? हें सगळें बंद करया आमी. जेजूक खरेपणी ठामपणी रातची 5 मिनट कितेंय जावं, 5 मिनट न्हिदच्या आदीं ताका एकवटोन न्हिदया आनी 5 मिनट ताका एकवटोन उठया. बाकीचें सगळें तो थाऱ्यार हाडटलो. कित्याक ताका फकत आमचो सहकार जाय. हे परी केलें की ना, मागीर आमी पळयतले हांव सोंपेपणी ताचे एकवटान सगळोकत आमी रावतले. रातची तशीच दिसाची. ही कृपा आमकां मेळच्याक आमी सगळीं जाणां आतां आमचे अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सगळें आमच्यान सगळें दवरूंक जाता तें दवरया. भितरलें सगळें भायर काडया, बरें आनी वायट. आतांच तर आमी मेल्या जाल्यार कांयच घेवन वचना. सगळें ताचें स्वाधीन करीत रावया. हिंचेच वस्तूक आमी चिटकोन रावन आसतना जेजू जो आमचे सगळें आसा ताच्याच एकवटान ह्या चिकटोण्यांत आमचें जिवीत सारया. आनी हे परी ताका एकवटान रावली म्हणटत तो आमचें सगळें आयकता. कित्याक आमी ताचें आयकोन सगळें पोत्तून परगट्टा. तर ह्या वेळार सगळ्या लोकां पासत ह्या संवसारांतली आमी मागया. हे कोरोना व्हायरस एकदम वायट. ताचो परिणाम वायट जावपाचो आसा, जालोलो आसा, पूण ह्या फुडें आनिकूय जातलो. देवान आमकां सगळ्या जाणांक राखची, सांबाळची, ताणें केलेलें आसा तें. तरी पूण आमी सगळ्या संवसाराच्या आमच्या भावा भयणी पासत मागया. आनी देवान आमकांय सगळ्यांक हांगसर हाजीर आसलेल्यांक आनी आमी सान वांटो घेतिल्ल्यांक सुटका दिवची आनी राखची आनी सांबाळची म्हणून आतां आमी मागणी उबारुया. त्याच प्रमाणे जांकां कांकरू जाल्लो आसा, जांकां डायबिटीज जाल्ली आसा, जांकां प्रेशराचें प्रॉब्लम आसा, जांकां आनीक तरेतरेचीं दुयेंसां जाल्लीं आसा, तितल्याय पासून आमी मागया. सोरपोदेदरा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्यां पासत आमी तुका प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरोंतरणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक आमी तुजे सुरशी येता. सायबा, वॅक्सिनां आतां भायर सरलेलीं आसा, पूण तांचेर खूब दुबाव आसा. ती टेस्टींग करूंक ना. तरी पूण आमी तुज्याच हातान आमचें जिवीत सोंपयता. तूं आमकां राख आनी सांबाळ. आमच्या सरकारान भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेश बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुज्या जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page 42, C33, Sorvespora Manunge, C33. Sorvespora Manunge am cindana, Manunge am cindana. Kurani otmo tukadita baba,
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडपू दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुवेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कोर. तुका आमी भेटयता ती बोलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्परा तायंबात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काली आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबायच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरोना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सुरकींचे सोर दोलबार निरोंतरी गायतात तुजे मुखार. पवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका आजोय जोय, सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका आजोय. उंचसर्गी तुका आजोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कोश्ट मरण सुंकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच वरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्याने साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवणपणा पुनर्जीवणपणा वरवीं वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवयतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें पडजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दोय कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिजे पती बागयोन झुजे बागयोन दोर्म दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवलें आनी ते सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूचे मागणे जेजू आमचे सवे म्हणटा, कित्याक तो आमकां एकवटून आसा. आमची सगळी मागणी इंतेसां आनी जाणें आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा
तांकांय आमच्या काळजांत धरून जेजूच्या एकवटान ताचे पवित्र आत्म्याची प्रेरणान म्हणया, आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्क आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोयेंचो राखातांतली वाटाय, कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरून दुतांक पडली, आनी आतां आमकां हांगसर राजीर आसलेल्यांक आनी घरा राजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुजे सोबे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार भोवमलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पर्यंत तुका वेंग मागता, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो खडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज 51, D8, दुलोब जेजू मोगाल उदार. D8, पेज 51. दोळे धांपून जेजू भितर आसा ताका एकवटून वो भेट सारया.
गेदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशी प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितीचे बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हणून फर्मायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आनी आसूं. सोरपोदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोस्तान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. U19, page 240, U19. San Francisco Xaviera, tuji kuru goya shara, tuji zucha soilika, soda zoipi von kormaka, tuji zucha soilika, soda zoipi